नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. ऑब्झर्वेटरीज खगोलशास्त्राचो अभ्यास जाता. ह्यो सगळ्यो ज्यो वेधशाळा आसात हांची सुरवात कशी जाली, आमच्या संवसारात खंय खंय ऑब्झर्वेटरीज आसा, तांची हिस्ट्री कितें आसा, थंय कोणें कोणें काम केलें, कसलें कसलें काम केलें, हें सगळें आमी गेल्या आठवड्यात पळयलें. आजूय ह्याय आठवड्यात आमचो तोच रिसर्च चालू उरतलो आनी तो रिसर्च म्हज्या बरोबर करपाक म्हजे थोडे फ्रेंड्स हांगा आयल्यात. तांचो आमी इंट्रो करून घेवया. हॅलो, हांव शौनक कुंगलिंकर आणि हांव 6th स्टँडर्डान शिकता. हाय, हांव ओम कुवेलकर आणि हांव 6th स्टँडर्डान शिकता. हॅलो, हांव खुशी नायक, हांव 6th स्टँडर्डान शिकता. हाय, हांव साहित्य जावणकर आणि हांव 6th स्टँडर्डान शिकता. हाय, हांव प्रत्युश शेटये आणि हांव 8th स्टँडर्डान शिकता. चल, सगळ्यांक वेलकम आमच्या अंतरिक्ष अप एंड अवे ह्या प्रोग्रामात. सो गेल्या एपिसोड आमी काबार करतना ओमान एक म्हाका प्रश्न विचारलेलो. तो प्रश्नाचो सुटावडो आमी आज करतले. कितें प्रश्न आशिल्लो ओम, सांग पळोवया. सो आर्यभट्टा त्या जंतर मंतर ऑब्झर्वेटरीन काम करता काय? सो उज्जैनान जी ऑब्झर्वेटरी आसा ती पुरातन ऑब्झर्वेटरी आशिल्ली, जी आमच्या विक्रमादित्य राजान उबारलेली. तातूंत आर्यभट्टा काम करतालो काय म्हणून म्हाका आमच्या ओमान क्वेश्चन विचारलेलो. तो सांगच्या पयलीं हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की पुरातन संवसारात ज्यो ऑब्झर्वेटरी आशिल्ल्यो थंय रिसर्च कसलो जातालो. सो अर्थ मदी आसा आणि बाकीचे सगळे जिओसेंट्रीक रिसर्च आमच्या पुरातन ऑब्झर्वेटरीन जातालो. ओके. आणि मागीर मागीर हळू नवी थियरी आयली, जे नवे थियरीक आमी म्हणटात हिलिओसेंट्रीक. हिलिओसेंट्रीक थियरी कितें खुशी सांग पळोवया. हिलिओसेंट्रीक थियरी सन मध्ये आसा आणि सगळं सोलर सिस्टम ते सनाच्या भोवती फिरता. ही खरी थियरी बरोबर. सो ही थियरी आमच्या सगळ्या मागीरच्या ऑब्झर्वेटरीन आमकां सगळे कडेन पळोवंक मेळटा. ते हळूहळू लोकांक बदल जावपाक लागलो. सूर्य सेंटराक आसा हे फर्स्ट टायम कोणें म्हणलें? आर्यभट्टान. पुरातन भारत आशिल्लें तें शिक्षणाचें खूब व्हडलें केंद्र आशिल्लें, खूब व्हडलें सेंटर आशिल्लें एज्युकेशनाचें. आनी सबंद संवसारांतले लोक आमच्या भारतांत पयलीं शिकपाक येताले. एस्ट्रॉनॉमीक आमी कितें म्हणटात आमच्या भारताच्या भाशेन? खगोलशास्त्र. खगोलशास्त्र. सो खगोल हो शब्दूच आयला नलंदाची जी ऑब्झर्वेटरी आशिल्ली त्या ऑब्झर्वेटरीचें नांव आशिल्ली खगोल वेधशाळा. गोल आशिल्ले ब्रह्मांडाचे जे अभ्यास जाता ते खगोलशास्त्र. आणि हे ऑब्झर्वेटरीचे उल्लेख आमचे कडेन ना. अनफॉर्च्युनेटली भारतान कोणें दवरूं ना. भारताच्या भायल्यान जे लोक शिकपा येताले इंडियेक, जे नलंदा युनिवर्सिटीन एक मनीस आयिल्लो आनी ताचें नांव आशिल्लें सुआ सांग. आयकलां तुमी? सर हांवें आयकलां तो चायनाच्यान वाचला, तो चायनाच्यान इंडियन शिकपाक आयलो म्हणून. बरोबर. इन द इयर 602 सुआ सांग नांवाचो व्हडलो स्कॉलर आशिल्लो जो चायनाच्यान इंडियेक आयलो. सामको फेमस आसा तो. हिस्ट्री टेक्स्टबुकान ताजी चित्रां आमकां मेळटात. आनी ताणें भारतभराचे सगळे उल्लेख करून दवरलो. आनी आज भारत कशो तेन्ना आशिल्लो तें आमकां हाज्या लिखाणा वयल्यान खुबशें कळटा. आनी हुयेन सांग हाणें कितें बरयल्लें? हाणें बरयल्लें, ऑब्जर्व केल्लें की नलंदा युनिवर्सिटी इतली व्हडली आसा की संवसारान असली खंयच युनिवर्सिटी हांवें आयकूंक ना. आनी तो म्हणटा की ह्या युनिवर्सिटीन खूब खगोलशास्त्राचे अभ्यास जातात. थंय ऑब्झर्वेटरी एक न्ही, थंय भरपूर ऑब्झर्वेटरी आसात ज्यो सामक्यो उंच आसात, मळबाक तेकतात आनी धुके ताच्या भोंवती फिरता. आनी थंयच्यान कितें करतात? सगळे एस्ट्रॉनॉमर आकाशा कडेन पळयतात आनी सूर्य, चंद्र, ग्रहां हांचेर अभ्यास करीत असतात. सो अशे उल्लेख नलंदा ऑब्झर्वेटरीचो खगोल वेधशाळेचो हुयेन सांगान बरयल्लो आमकां मेळटा. सर आर्यभट्टान कसले शोध लायल्ले? आतां हुयेन सांगाच्या वेळार आर्यभट्टान आशिल्लो 600 सालांत 600 हो आयिल्लो हांगा इंडियेक. पूण आर्यभट्टा 400 आशिल्लो. ताचे 100-150 वर्सां पयलीं आर्यभट्टा थंय जावन गेल्ले. ताणें फावंड केल्ली अशें आमकां दिसता. ओके. रेकॉर्ड सारके नात. आनी थंय आर्यभट्टान खुबशे रिसर्च केल्ले आमच्या नलंदाच्या ऑब्झर्वेटरीन. मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें सांग? अर्थ रोटेट जाता, ती आपल्या भोवती रोटेट जाता आनी कोणा भोवती फिरता? सो ही थियरी फर्स्ट टायम ताणें प्रपोज केल्ली, हिलिओसेंट्रीक थियरी. ओके. आनी ताणें एक्लिप्स, त्या वेळार लोक मानताले की गिराणां जातात ती कशी जातात? राक्षस येवन खातात. बरोबर. ती काणी तुमकां खबर आसा. सो ह्यो काणयो आसा आनी सायन्स तांचें एक्चुअली कशें आसा हें सगळें आर्यभट्टान प्रूव केल्लें. ग्रहां कशीं मूव जातात, एस्ट्रॉनॉमीचे इन्स्ट्रुमेंट्स कशे करपाचे हें सगळें प्रूव केलें. त्या भायर गणित, मॅथ्साचे भरपूर प्रयोग ताणें थंय केले. जो आर्यभट्टान ग्रंथ बरयल्लो आर्यभट्टियम तो तांणी अरब देशांत व्हेलो आनी अरबी भाशेंत तो अल्जे बहार म्हणून ट्रान्सलेट केलो. आनी तातूंत आशिल्लें गणित आल्जेब्रा हें फुडें जालें. सर ही आतां युनिवर्सिटी आसा ती आमकां पळोवंक मेळटा काय? आता ताचे फक्त अवशेश उरल्यात. सो एक ल्हानशी ट्रीप हांव तुमकां नलंदा व्हरून हाडटा. युनिवर्सिटी कशी आशिल्ली ती तुमी पळोवन घेयात.
आपका स्वागत है। मेरा नाम वेन साउंड और आज मैं आपका गाइड। आज से लगभग 1500 साल पहले मैंने नालंदा में कई वर्ष गुजारे थे। तो चलिए नालंदा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अंदर प्रवेश पाने के लिए इनका उचित जवाब देना जरूरी है। 10 प्रवेशार्थियों में से केवल 2 या 3 लोगों को ही प्रवेश मिलता था। Like thousands of scholars from across Asia, Yuan Sang had made an arduous journey to ancient Magad in the 7th century in search of what was then the world's most influential seat of learning. He stayed here for 3 years, studying Yoga Shastra under legendary Buddhist scholar Shilabhadra, also the Chancellor of Nalanda. In Yuan Sang's records, this was a flourishing university. Rigorous in its scholarship, Nalanda was the cradle of Buddhist civilization. Earliest references of Nalanda can be traced back in Magad to the time of Gautam Buddha in the 6th century BC. The complex was magnificently and meticulously planned. According to another Chinese scholar, Ai Sing, who spent 10 years in Nalanda, there were 8 monastic buildings and over 300 apartments. The apartment was small rectangular cells serving as single and double-seated rooms for students. Monks' cells were spread on all the 4 sides. In one section, we see an octagonal well in a corner, evidence of a community kitchen and dining area. We also see proofs of a personal locker system, effective drainage, and granaries. Each monastic building had its own temple. In these impressive lecture halls, 3 layers of construction are clearly visible, indicating distinct periods of rulers of Ashok, Harshvardhan, and the Pala kings. A walk in the ruins of this university reminds you of the golden period of India in the field of art and architecture, literature, and learning. Freshers were lectured under the guidance of teachers, but more advanced students worked in smaller groups. In advanced courses, there are even references of 1 teacher per student. After graduating, the scholars went to the king's courts for appointments. Many were invited to countries like Ceylon, China, Tibet, Java, and Korea for translation works, establishing monasteries or royal consultations. Many others travelled out to propagate Buddhism, like Padma Sambhav, a teacher of yoga and occult sciences. He went to Tibet, where he established the first monastery and became the founder of Lamaism. It was in 1915 archaeologists began excavating these ruins. Now, nearly 100 years later, leaders in Asia are trying to excavate a future vision for Nalanda. Drawn by its legacy of Buddhist learning, Asian nations, China, Japan, Singapore, and others want to help India rebuild an international university at Nalanda. आता नलंदा युनिव्हर्सिटी कडल्यान आमी डायरेक्ट पोचूया युरोपाक. ओके, युरोपाक पोलंड म्हणून गाव आसा, थंय लिड्सबर्ग नावाची ऑब्झर्वेटरी आसा. आता थंय ऑब्झर्वेटरी अशी ना, लिड्सबर्ग नावाचे कॅसल म्हणजे पॅलेस आसा आणि ते पॅलेस ऑब्झर्वेटरी म्हणून यूज जाल्ली इन द इयर 1507. 1507 सालात ऑब्झर्वेटरी हो ताजो यूज जाल्लो आणि त्या कॅसलान भितर लिड्सबर्ग हांगा पोलंडान एका मनशान येदो व्हडलो शोध लायलो की आख्खी एस्ट्रॉनॉमी चेंज केली. आज आमी जे सगळे जाणात ते ताजे खातीर मॉडर्न एस्ट्रॉनॉमीचे जनक अशें तांकां मानतात. ताणें एक थियरी दिली आणि अर्थ खंय आसा तें आमकां दाखोवन दिलें. कोण तो? सगळ्यांक पाठ आसा, निकोलस कॉपर्निकस. निकोलस कॉपर्निकस हो पोलंडाक जन्माक आयिल्लो आनी लिड्सबर्ग कॅसलान ताणें खूब काम केल्लें. ओके, ताणें तो कोण आशिल्लो?
तो कोण आशिल्लो म्हणल्यार आमकां सांगपाक डिफिकल्ट. तो मॅथमॅटिशियन आशिल्लो, एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, लॉ शिकिल्लो, तो डॉक्टर आशिल्लो, ताका भाशा येताल्यो, तो आर्टिस्ट आशिल्लो, तो पाद्री आशिल्लो, विलक्षण हुशार मनीस आशिल्लो. आनी असलेच हुशार मनशा कडल्यानूच ही थियरी आयली जातून आमी आमच्या ब्रह्मांडाची खरी जी स्वरूप आसा तें समजूंक शकले. सो एट दीस पॉयंट निकोलस कॉपर्निकस हो कोण आशिल्लो हें तुमकां म्हाका ल्हानशी एक स्टोरी सांगात. निकोलस कॉपर्निकस हो खूप महान खगोलशास्त्रीय. वो पोलंड देशात टोरन या गावात जाल्लो. वो खूप श्रीमंत परिवारान जन्मलेलो. खूप धाकटो आसतनाच्यान तो खूप हुशार आसलो आनी त्या खुबश्या वस्तूंनी इंटरेस्ट कसो आसलो. 1491 ह्या सालान क्रॅको युनिवर्सिटी म्हणून हांगासर शिकपाक गेलो. थंय ताका एक सर मेळ्ळो, तेजें नांव आसलें वॉच सेज. त्याने पहिल्याच फावटी ताका म्हटलें की आमची पृथ्वी धरून बाकीचे सगळे ग्रह सुर्याकडे आकर्षित जाता. त्या दिसाच्यान त्याने हे चिंतूंक लागलो तो आनी ह्या आकर्शणाक आज आमी म्हणटा ग्रॅविटी. 1497 इटालीच्या एका युनिवर्सिटीन लॉ शिकपाक गेलो. थंय तो रातचे त्या युनिवर्सिटीच्या टेरसाचेर बसून नायट स्काय पळयतालो. थंय पळयताना तेणे एक व्हडलो शोध लायलो जाका आज आमी म्हणटा हिलिओसेंट्रीक थियरी. मागीर तो 1507 सालान लिट्सबर्ग कॅसलान रावतालो. ते कॅसल तेणे एक ऑब्झर्वेटरी म्हणून वापरली. 1543 ह्या सालान तो मेलो आनी तो ज्या गांवांत जाल्लो टोरन थंय तेजी आतां एक व्हडली मॉन्युमेंट आसा. ओके, व्हेरी गुड स्टोरी साहितेश. तुवें सारको अभ्यास केला निकोलस कॉपर्निकसाचेर. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक ताळी मारपा जाय न्ही हाका. व्हेरी गुड. ओके, सो साहितेश कितें आसा न्ही, निकोलस कॉपर्निकस हो कोण आशिल्लो तुवें आमकां सगळ्यांक सांगलें. ताज्या लायफार आमी एक धाकटेशें फिल्म पळोवया म्हणून आमच्या सगळ्या दर्शकांक समजतलें की ताणें कितें काम केल्लें. During the 15th century AD, an idea called heliocentrism claimed the sun